लुझोफोनियाक केल्लो पेडे ग्राउंड दवरला चकाचक मात लोकांक बंद. वॉकाक यो वच करतले लोक ग्राउंडा भोंवतणी लादयो घाल्ल्या गटाराक वॉकिंग ट्रॅक धरून पासय मारतात. पांय दवरल्या लादयो हालतात, काय निखळ्यात काय कोसळ्यात. नजर चुकल्यार सरळ गटारांत. ट्रॅक साप अशीर, एकल्याच्या फाटल्यान दुसऱ्यान चलपाचो. फांतोडेर रातचे वॉकाक वतल्याक लायट ना. ग्राउंड लुझोफोनियाक म्हणून घेवन सरकारान लोकांक ना करून घाला. पळयात रिपोर्ट. म्हापशा पेड्यांच्या ग्राउंडार सध्या लोकांचो जीव लोकांक दुसरो पर्याय ना. लुझोफोनियाक म्हूण बांदिल्ल्या ग्राउंडाचे फुडें कितें जालें, लोकांक आनी आम गोंयकाराक ताचो कितें उपयोग जाता काय पळोवंक प्रुडंट गेल्ले. पेड्यांच्या ग्राउंडार सध्या हेच चल्लां. नव्या करकरीत स्टेडियमाक मारला लॉक आनी लोक भायल्यान काडटात धक चपाटे. कॉन्क्रीट स्लॅब घाल्ल्या गटाराचेर हो ट्रॅक. स्लॅबाची कांयच धडगत ना. लादयो हालतात, कांय फुटल्यात, कांय लादयो शेणल्यात. कांय कडेन गटार उक्तेंच, नजर चुकल्यार सरळ भितर पडपाचें. फांतोडेर परिस्थिती पळयात. लायट ना तरीकूय लोक धडपडत चलतात, आनीक पर्याय नाशिल्ल्यान. स्टेडियमांतलो ट्रॅक सकाळीं आनी सांजे 2 वरां तरी उक्तो करचो म्हणून लोक मागतात. सरकारान तांकां पर्यायूच दवरिल्लो ना. म्हणजे लादयो म्हणजे ते एक्चुअली प्रिका सिमेंट स्लॅब्स ते म्हाका थोड्या तेंपान भंय आसा की तेय तुटून पडटले आनी कोण तरी भितर पांय पडटलो कोणाचो तरी. ती आतां क्वॉलिटी बद्दल उलयना, पूण त्यो लादयो पयल्या कळटा एक दीस ताजें कितें तरी जावपाचें आसा. रातच्यो पयल्यो ज्यो हांगा लायटी आसात न्हय, त्यो लायटी नाशिल्ल्या कारणान हांगा लोकांक भोंवपाक पयलो त्रास जाता. दुसरें हें करपाचें. दुसरें आतां लोकांक रातचें काळोखा खातीर भितर चलपाक मेळना भायरसून. लोक बाबडे बेगीन येता आनी वतात. ग्राउंड कसो तो लोकांक ताणें फ्री दवरचो, एटलिस्ट मॉर्निंग 2 hours आनी इवनिंग 2 hours. लॅम्पाच्यो लायटी ज्यो आसा तशे वाटेन घालून ताणें क्लियर करून सगळें सोडचें. हें सगळें चल्लां स्वता उपमुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघात. खुद्द मुख्यमंत्री पर्रीकाराच्या म्हापशांत. डेप्युटी सीएम आनी आमचो सीएम मनोहर पर्रीकर हे आमचे म्हापशेचे आनी इन अराउंड सराउंडिंग टू द म्हापसा म्हणजे बार्डेस एरियेक असो एकूय ग्राउंड ना. वरसून उडकी मारता आनी ट्रॅकार वयतात. फाल्यां एकट्याचो चेडवाचो कोणाचो चेड्याचो पांय मोडलो जाल्यार एक स्पोर्ट्समॅनाचें करियर पिड्ड्यार जालें. ते शिवाय ट्रॅक इतलो अशीर, एकल्याक सायड मारूंक गेल्यार दुसरो कडेक पडपाचो, नाजाल्यार फुडल्याच्या फाटल्यान चलत रावपाचो. आनी ताका लागून एक भंय उरता की पांय झप करून भितर फातर मोडून ती भितर वचत काय म्हणून ट्रॅक हांगा करचो. जसो ताणें पणजे आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन डेव्हलपमेंट केल्या तशी म्हापशांनी करची. म्हापशान कोणूच पळयना हांगासर. लुझोफोनिया गेम्सांत सरकारान कोट्यांनी कट दिले. आतां नॅशनल गेम्सांची कारणां सांगूंक सुरू केल्यात. मात थळाव्या लोकांक नित्याच्यो वॉकिंग, जॉगिंगाच्यो, खेळपाच्यो सुवाती ना केल्यो. म्हापशांच न्हय, गोंयच्या कितल्याशाच वाठारांनी लुझोफोनिया स्टेडियमाची सध्या हीच परिस्थिती. गोंयकारांनी येतना वतना फक्त स्टेडियमाचें भायल्यान दर्शन घेवपाचें. खेळा खात्याची गाडी ट्रॅकार हाडटलो कोण? स्टुडंटा खातीर ओमकार फळारी. फोंडेच्या क्रांती मैदानाच्या सोबितीकरण प्रकल्पाक लोकांचो विरोध जावंक लागिल्ल्यान परिस्थितीचेर विचार करपाक पालिका मंडळाची सोमारा 29 सप्टेंबराक खासा बसका आपयल्या. ह्या बसकेंत निमणो निर्णय जातलो. काँग्रेस क्रांती मैदान प्रकल्पाची विजिलन्स चवकशी मागता. फोंड्याच्या क्रांती मैदानाची सोबीतकाय वाडोवपाच्या प्रस्नावयल्यान फोंड्यांत बरोच बोवाळ पडला. ह्या येवजणे विशीं फोंड्या पालिकेक कांयच खबर ना अशें सगळ्यांचेच म्हणणें आसा. हो जो प्लॅन बीन आहा तो आमकां पयलीं काय हो प्लॅन ब्युटिफिकेशन कोण करता, कितें करता हें आमकां कोणें विचारलेंय ना केन्ना, आनी काय ना. जो प्लॅन फायनल जाला, जो प्लॅन पीडीएन गेला, जो प्लॅन रिवायज जावपाची तयारी चल्ल्या, ते पोंडा म्युनिसिपल कावन्सिला कडेन एकूय प्लॅन म्हणटा समोर टेबलार नाशिल्लो. आमची इतकीच रिक्वेस्ट की हेजे मदीं खांबे घाल्या, ते खांबे काडचे. आमचो ब्युटिफिकेशनाक बिलकुल विरोध ना. ब्युटिफिकेशन ह्या क्रांती मैदानाचे पवित्र ह्या क्रांती मैदानाचे अवश्य टिकोवन दवरपाक जाय, पूण त्याच बरोबर आशिल्ली जागा पेड्ड्यार करप हें आमकां योग्य दिसना. आज आमकां कळ्ळें की म्युनिसिपालिटी कडेनूच कांयच प्लॅन ना, तांकां कांय खबरूच ना ह्या बाबतींत. सो हें अशें जावपाक ना. हें क्रांती मैदान हें कित्याचें तरी प्रतीक, आमच्या स्वातंत्र्याचें हें प्रतीक. आनी हांगा ही इल्लिगॅलिटी जी घडटा, बेकायदेशीरपणान हें कितें चलना, तें ह्या क्रांती मैदानाचेर तरी असले पवित्र जाग्याचेर घडपाक जायना.
क्रांती मैदानाच्या प्रश्नाचेर सोमारा फोंडे पालिकेची खासा बसका आपयल्या. फाल्यां सांजची स्पेशल मिटींग आमी ह्याच विशयाचेर सोमार स्पेशल मिटींग आमी ऑर्गनायज केल्ली आसा. ह्याच विशयाचेर चर्चा करपाक आनी थंय जो डिसिजन जातलो तो फायनल जातलो. क्रांती मैदाना खातीर चलिल्ल्या घुसपा गोंधळाची दायजा खात्यान चौकशी करची अशी मागणी काँग्रेसचो म्हणयारो दुर्गादास कामतीन केल्या. Congress party demands that immediately municipality should revoke the NOC given to the department because councillors are on record saying that they have been not taken into confidence and the plan has been changed. फोंडेच्यान विवेक प्रभू. मडगांवां SGPDA मैदानावेल्या प्रदर्शनात एव्हरेस्ट कंपनीच्या ब्रँडाच्या नावान बनावट इलेक्ट्रॉनिक सामान विकपी एका स्टॉलवाल्याक धरलो. ताचे सामान जप्त केलें. गोवा कॅनान वजन माप खात्याचे टीमीक घेवन धाड घाली. फेक ISI मार्क आनी बनावट बिलांचेर सरकाराच्या नांवान टॅक्सूय घेवपाचो प्रकार ह्या स्टॉलार उक्ताडार आयलो. कारवाय करतना मडगांवचे पुलिसूय आशिल्ले. वजन माप खात्यान सामान ताब्यात घेवन चौकशी सुरू केल्या. एव्हरेस्ट ब्रँडाच्या नांवान बनावट इलेक्ट्रिकल सामान विकपी ह्या स्टॉलाचेर गोवा कॅनान वजन माप खातें आनी पुलिसांक घेवन धाड घाली. थंयचो माल बनावट आनी कारबारूय बनावट. बनावट ISI मार्क आनी बिलांय बनावट. गिरायकांकडच्यान सामानाचेर सेल्स टॅक्स वसुली बनावट. स्टॉलवाल्याचो एव्हरेस्ट कंपनी कडेनूय संबंध ना आनी सरकारा कडेनूय देणे घेणे ना. Now this Everest brand, like many other brands, can be misused. So we had called up Bombay. We verified with Bureau of Indian Standard that this ISI mark for the electric iron and the immersion water heater are fake ISI. While we as an organization are promoting the use of ISI mark helmets, we are also saying that people should buy original ISI mark goods, especially electrical goods, so they do not endanger their lives. And we have found some fake ISI mark duplication asa, plus declaration na, package declaration na, manufacturer एकच आयटमाचे 4 मॅन्युफॅक्चराचे नाव आसात. सो पॅकिंग डेट ना, MRP ना, सो देयर इज अ व्हायोलेशन ऑफ पॅकेज कॉम्पिटिटिव्ह रूल. वजन आनी माप खात्याचे टीमीन बनावट सामान जप्त केला. स्टॉलवाल्याची चौकशी चल्ल्या. गोवा कॅन म्हणटा असली एक्झिबिशनां घेवंक तांचो विरोध ना. सामानाचो वेव्हार आनी दर्ज्याचेर सरकाराची नजर आनी नियंत्रण जाय. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस. घेवया एक विराम.